बाळका जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूच्या आप परगटण्याचें बेस्त आमी आचरण करच्याक हांगासर आसांव. तशेंच बाळोक जेजूच्या बेस्ताक तयाराई करन नवे नांत वांटेली जावन कुई आमी हांगासर हजर आसांव. आमकां हर एकल्याक कळीत आसा आमचें कुटाम आमकां मोगाचें. आमी ह्या संवसारांत आमच्या आवय बापायच्या मुखांतर हांगासर आयल्याव. लग्न देवान निर्मिल्लें, लग्न देवाचें एक आपोवणें आनी देणें. तर आज देवाच्या उतराच्या आदाराचेर थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. आमी हर एकलीं कुटुंबांत जल्मोन येताव, आमी हर एकलीं कुटुंबांत व्हड जाताव आनी कुटुंबांतावनूच ह्या संवसाराक आदेवस मागोवन देवा सरशी आमी येताव. देखून आमचें हर एकल्याचें जिवीत देवाक मोगाचें तें जावंक जाय. कालील गिब्राम म्हणलो एक कावी अशें बरयता, तुमचीं भुरगीं तुमचीं न्हय बागार तीं जीव दाताराचीं. तुमचीं भुरगीं तुमचीं न्हय बागार तीं जीव दाताराचीं. तुमी फकत तांचो पोस करची आतेरां. आज ह्या फेस्ताच्या संदर्भार आमी नियाळचो विशय जावन आसा वाडा सडा आनी संवसार बरा. उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 1 ओळ 26 आनी 27 आमी अशें वाचताव, देवान ताच्याच सारक्याचो मनशाक रचलो, दादलो आनी बायल करून तांकां रचलीं आनी तांकां आदेश दिलो आनी म्हळें वाडा सडा आनी पृथ्वी बरा. अशें कुटुंबाचें जिवीत सुरवेरस देवान पवित्र केलें आनी तें बागेवंत केलें. आनी आज आमी आमच्या कुटुंबाच्या जिविता विशांची नियाळ करता आसतना कुटुंबांत देवान दिवचीं भुरगीं देवाचें एक देणें आनी ती देणें जावन आमी स्विकार करन थंयसर जियोंक आसा. त्या भुरग्यां मुखांतर देव आमचे लागीं उलयता. देखून आमी कुटुंबांत मेळच्या त्या भुरग्यांक फावो तें मार्गदर्शन दिवंक आसा आनी तांकां मोगान तांची सेवा करूंक आसा. देखून आमी आज 3 संगती विशांत नियाळ करूंक प्रयत्न करया. पयलें लग्ना जिवीत जावन आसा एक आपोवणें. देवान आपयल्ल्या करीत कोणाकच लग्ना जिविताची सुरवात करूंक जायना. आपोवणी विविध रितीची आसूंक पुरो. धार्मीक बेसाक आपोवणें, एक याजाक जावचें आपोवणें आनी तांचे मदें लग्नाचें एक पवित्र आपोवणें. आपोवणें कित्याक म्हळ्यार तें देवा ताव दिवचें. देखून तो देवान दिल्लो तो उलो वाडा सडा आनी पृथ्वी बरा. एक दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले स्त्रिये थंय एकवटतलो आनी तीं दोगांय एक जातलीं. तीं हाचे मागीर दोगांय बागार एकच, कित्याक सोम्याचें मिसांव जारी करूंक तीं फुडें सरतात. देखून फामाद बिसायब पुलटांचे शीन अशें म्हणटा, काजार जावचें दोगांनी न्हय बागार तेगांनी. तेगां व्यक्ती मदलो एकवट जावन आसा. काजार दादलो स्त्री आनी क्रिस्त. क्रिस्त सांगता लग्नाचें जिवीत एका दादल्या आनी स्त्रियेन तें जियोवचें जाता. देखूनच हांवें म्हळें लग्ना जिवीत एक आपोवणें. तें आपोवणें जियोवंक हर एका दादल्या स्त्रियेन प्रयत्न करूंक आसा. लग्ना जिवीत एक सोल्लो आमकां कळीत आसा. पोरण्या सोल्ल्यांत देवान इस्रायल पोरचे सांगता एक सोल्लो केलो आनी म्हळें हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजीं भुरगीं. हाच्या पयल्या वचपांती आमी थंयसर पळयता इसाया प्रवादी मुखांतर इस्रायल पोरचेक एक नवो बरवोसो देव दिता. बाबिलोनाच्या बंदड्यांत आसली इस्रायल पोरसां परत तांच्या गांवाक पाटी येत आसतना नवो बरवोसो इसाया प्रवादी मुखांतर सांगता मात्र न्हय येवंक आसचो मेस्सिया तांच्या जिणयेंत एक उजवाड जावन येतलो. आनी आज आमी आचरण करचें तें बेस्ती ह्या दिशेन चड अर्थ बरयत. देवान ताच्या पुता जेजूक येरांक परगट केलें. उदेंतीचें तें एक ज्योतिशी आमी म्हणटा तांच्या मुखांतर सगळ्या संवसाराक देवान परगट केलें आनी कळीत केलें जेजू ह्या संवसारांत थोड्यांचो मात्र न्हय
जुदेवांचो मात्र न्ही सगळ्यांचो म्हणून ताणें कळीत केलें. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पाऊल एपेसकारांक बरोवन म्हणटा एक नवो गूट ताणें म्हजे मुखांतर कळीत केला. हर एकली जेजूच्या मिसावांत वांटेली विंचून काडिल्ली मात्र न्ही हेर जाती जागी जेजूच्या मिसावांत आपोवणें मेळना. तशें म्हणटा आसतना कुटुंबाचें जिवीत एक आपोवणें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो केदाळा तें आपोवणें म्हूण आमी स्विकार करता त्या दाळा ताची बर्म आमकां समजूंक साध्य जाता. देखून हांवें सांगलें कुटुंबाचें जिवीत एक सल्लो देवान ताच्या परचे थंय केल्ल्या त्या सल्ल्याक जरी करियेत थंयसर विश्वासपण आसलें. तशेंच लग्ना जिवितांत दादल्या आनी स्त्रिये मदें तसलेंच विश्वासीपण आसूंक जाय. लग्ना जिवीत जावन आसा शाश्वत. एक फावटी लग्न जाल्लो दादलो आनी स्त्री मोरा पर्यंत तांणी विश्वासपणान जिवंक आसा. काजारा दिसा तांणी काणगेल्ली ती भास सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत आमी एकामेका विश्वासी रावतले मानान लेखलेले ते जिविताच्या अखेर पर्यंत तांणी जिवंक आसा. देखून एका काजारी जिवितांत थंयसर एकपण आनी शाश्वतपण आसा. एकामेका वंदोन रावंक आसा आनी तो सल्लो एक कावनेंट आमी कितें म्हणटा तो मोरा पर्यंत तांणी जिवंक आसा. आनी तिसऱ्यान लग्ना जिवीत एक मिसांव जावन आसा. आमकां मिसांवाक देव धाडटा. एका दादल्याक एका स्त्रियेक सांगाता हाडन कुटुंबाचें जिवीत रुपीत करच्याक तांकां तो आदार दिता. देखून हांवें सुरवेर सांगल्या बरी त्या कावीन सांगली ती भोव आपुरबायाची उतरां तुमचीं भुरगीं तुमची न्हय. देखून लग्ना जिविताचो शेवट कितें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो लग्ना जिविताचो शेवट दोन रितींचो जावन आसा म्हणून पवित्र सभेची शिकवण आमकां सांगता. पयल्यान पयलें दादल्या आनी स्त्रिये मदलो मोग वेलबिंग ऑफ द स्पाउसस म्हणटात. एकामेकाचो मोग तो जावन आसा पयलें लग्ना जिविताचो शेवट. आनी दुसऱ्यान भुरग्यांक जल्माक हाडचें आनी तांकां क्रिस्ती मावल्यांनी वागोवचें हें जावन आसात प्रमुख दोन शेवट लग्ना जिविताचो. आनी हे शेवट एक मिसांव जावन सोमी आमकां दिता. कशें जेजून त्या उदेंतीच्या तेग ज्योतिशी मुखांतर ताचें मिसांव हेरांकय कळीत केलें गी तशें एका कुटुंबांत एका दादल्या स्त्रिये मुखांतर तांच्या लग्नाचो फळ जावन तांकां मेळची तीं भुरगीं तांणी मोगान स्विकार करूंक आसा. आनी एक आपोवणें म्हूण तांणी स्विकार करूंक आसा. केदाळा एक पतीण आपणाच्या लग्नाच्या जिवितांत मेळची तीं भुरगीं देवाचें देणें म्हूण स्विकार करतात. एक आपोवणें म्हूण स्विकार करतात. त्या दाळा त्या भुरग्यांक बरी जतन घेवंक जतन दिवंक आनी तांचो मोग करूंक तांकां क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणें वागोवंक तांकां साध्य जातलें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो कशें त्या तेगा रायांनी जेजूक आराधन केलें तशेंच कुटुंबा जिवितांत आसूंक जाय मागणें. जर कुटुंबा जिवितांत मागण्याक फावो जागो आमी दिता तें कुटुंबा जिवीत सदांच बाळटा. देखूनच आमी सांगिल्लें आसा जें कुटाम सांगाता मागता तें कुटाम सांगाता बाळटा. देखून मागणें जावंक जाय. एका दादल्या स्त्रिये मदें गरज आसची संगत त्या मागण्याच्या बुनयादीचेर एक दादलो आनी स्त्री कुटुंबा जिवीत बांदून हाडूंक साध्य जाता. देवाच्या उतराच्या आदाराचेर तांची जिणी जिवंक तांकां साध्य जाता. जाकोबाच्या पत्रांत आमी वाचता तुमी देवाचे उतार वाचल्यार भावना तें तुमच्या जिणयेंत जिवंक प्रयत्न करीत जाय. देखून हर एका दादल्या स्त्रियेन कुटुंबांत जिवोवच्या हर एकल्यांनी मागण्या मुखांतर देवाची खुशी कितें म्हणलें समजोवंक प्रयत्न करीत जाय. दिसपट्टें देवाचें उतार वाचीत जाय. देवाच्या उतराच्या बुनयादीचेर आमचें मिसांव आमी जिवोवंक प्रयत्न करीत जाय. कशें त्या तेगा रायांनी बाळका जेजूक नमस्कार केलो आनी आपणाच्यो मोलादीक काणिको तांकां अर्पिल्यो भांगार दुंपू आनी रक्तां बळो आनी ताची ताणें आराधन केलें आनी तो संदेश बरी कोबार परगट करूंक ते दुसरीच वाट धरून गेले. तांच्या जिणयेंत कितें उणेंपण आसलें बाळका जेजू वरवीं तें भरती जालें आनी नवेच मनीस जावन ते फुडें गेले. लग्ना जिवितांत तशेंच नवेपणान जिवंक आसा
आमची खुशी करची न्ही पूण देवाची खुशी कितें म्हणलें आमी जाणा जावंक आसा हर एका दादल्या स्त्रियेन देवाची खुशी कितें म्हणलें तांच्या लग्ना जिवितांत कळीत जावंक आसा आनी सोदून काडूंक आसा त्या दाळा मात्र तें लग्ना जिवीत मोगाचें देवाच्या आशिर्वादांनी भरिल्लें जावंक साध्य जाता देखून ह्या दिशेन सोम्याची उतरां आमकां सर अर्थ भरीत जेजू दोंगरा वयल्या प्रसंगांत आमकां शिकोवन दिवंक सांगता जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी तांकां करा देखून दादल्या स्त्रिये मदें थंयसर समासामपण आसा देखून एकामेका तांणी ती पुराक जावन आसात एकामेका तांणी गौरव दिवंक आसा एकामेका संपूर्ण रितीन दोगांयनी मोग करूंक आसा देखून त्या दाळा मात्र तें लग्नाचें जिवीत दादोसकायाचें जाता मोगाचें जाता आनी देवाक मानता तसलें जाता आनी ह्या दिशेन आमकां भाग्यवंत कुटाम आदर्श जावन आसा तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आज देवाचें उतर आमी नियाळटा आसतना सदांच सोम्याक विश्वासी रावोंक आमी प्रयत्न करया कुटुंबा जिणये विशांत जुवांव पावल दुसरो कुटुंबाक समर्पीत केल्ल्या वर्सा कुटुंबाक ताणें पाठयल्ल्या पत्रांत ताणें अशें सांगिल्लें आसा लग्नाच्या साक्रामेंता द्वारी दादलो आनी स्त्री स्वंत कुशेन एकामेकाक काणीक जावन भेटयतात आनी स्विकार करतात हाचे वरवीं तीं दोगां एक जातात आनी दोगां मदलो हो एकवट त्रियेक देवा थंय आसल्या एकवटाक सरी जाता तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो लग्ना जिवितांत संतोश आसा समाधान आसा ताच्या सांगाता पंतावनाय आसात कशें उदेन तिच्या त्या तेगा रायांक तांच्या जिवितांत जायतीं पंतावनां स्विकार करूंक मेळ्ळीं पूण ती तांणी सगळीं पंतावनां फूड केलीं तांचो उद्देश एकच आसलो जेजूक मेळचो बाळका जेजूक आमी पळय जाय आनी ताका नमस्कार करी जाय म्हणलो तांचो उद्देश जावन आसलो देखून आमच्या जिणयेंत ती एक सारको उद्देश आसा जाल्यार आमी सुरू करचें खंयचेंय काम तें बऱ्या रितीन जिवोवंक साध्य जाता तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो ह्या येवकारिस्ताच्या संस्कारांत आमी भाग घेवंक आयिल्लीं ह्यो तीन संगती आमी उडास दवरया कुटुंबाचें जिवीत एक आपोणें कुटुंबाचें जिवीत एक सोल्लो आनी कुटुंबाचें जिवीत एक मिसांव तर आमकां दिल्लें तें मिसांव आमी उर्बेन करूंक प्रयत्न करता आसतना काजार जाल्ल्या सर काजारी जोडयांक तोच जेजू बाळोवंक आशिर्वादांनी बरोवन दी तांच्या लग्ना जिवितांत मोग संतोश समाधान माया मोग तृप्ती आसूं दी अशें एकामेका विश्वासान माया मोगान एकवटीत कुटुंबा जिवीत जिवोवंक आनी कुटुंबान मेळच्या त्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूंक देवाचें देणें म्हूण स्विकार करूंक तांकां गरजाची कृपा येवकारिस्तांतलो जेजू दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन.